हांव जें उच्चारता उलयता जेजूचे नांवान तेंच म्हाका फावो जाता. हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरें भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव ग्रेस जावन आसा, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन मागलेलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाच्या आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा. जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां आनी उच्चारतां. हांव एक भोव मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा. हांव काळा काळ उत्तम भरपूर फळां दितां. हांव जाणटे पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा. जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हजें बऱ्या खातीर घडून येता. सगळे आत्मीक आशिर्वादान जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटा.